क्रिस्ताची शांती तुमकां समजता. सरिसुमार 25 वर्सां आदीं हांवें एक हिंदी पिक्चर पळयल्लें म्हाका उडासाक आसा. आनी त्या पिक्चराचो एक डायलॉग ह्या रितीर आसा: हार कर जीतने वालों को बाजीगर कहते हैं. जिवितांत सलवणी जोडून विन्न जाल्ल्यांक बाजीगर. तर वांजेलांतलो बाजीगर जावन आसा सांव पावलो. हाजे वयर आज थोडो नियाळ करया. जर तर आमच्या जिवितांत एक तरणाटो ग्रॅज्युएशन जायचे तर सरिसुमार 15 वर्सां वा 17 वर्सां वा 16 वर्सां शिकता. आनी ह्या 15, 16, 17 वर्सांनी जायते लिसांव तो विद्यार्थी शिकता. जावं पुरो समाजांतावन, जावं पुरो इतिहासांतावन, जावं पुरो विज्ञानांतावन, जावं पुरो मॅथमॅटिक्स, अशे जायते विशय. पूण जिवितांत सलवणी जोडल्या वेळार, जिवितांत सलवणी निमती लोकांन तिरस्कार केल्ल्या वेळार आनी समाजान पयस लोटल्या वेळार मेळचे ते लिसांव ह्या सर 15, 16, 17 वर्सांनी शिकच्या त्या ग्रॅज्युएट स्टुडंटाच्या त्या जिवितांत जायतो व्यत्यास. आनी जर हांवें एक कन्नडा भाशेंत थोड्या तेंपा आदीं वाचलो एक गाद ह्या रितीर आसा: जर तर तुज्या पॉकेटींत पयशे आसा तर भोंवतणी आसताले तुजे इश्ट, पूण जेन्ना तुज्या पॉकेटींत पयशे खाली जाल्यात थवळ तुका मेळटले जायती लिसांवां. सांव पावलो खंडीत जावन सलवणी जोडिल्लो मनीस आनी त्या सलवणी निमती ग्रेस्तकाय जोडिल्लो व्यक्ती. आनी त्या देखून सांव पावलो नव्या तेस्तामेंताचो बाजीगर. क्रिस्तांवांक निर्नाम करीचे, जेजू क्रिस्ताच्या पाटला उदारांक जिवेशी मारीचे. आनी ही नवी इगर्ज क्रिस्तान प्रारंभ केल्ली ही सगळी हुमटून उडयचे म्हणून पंतवहान दिल्लो मनीस हांव आसा सांव पावलो. पूण दमास्काच्या वाटेर पडुल्ल्या वेळार, दोळे कुड्डे जाल्ल्या वेळार ताजे आंतरीक दोळे उगडले. जेन्ना ताजे हात दुसऱ्यांनी धरून ताका मुखार हाडिल्ल्या वेळार आनी अनानियासाच्या हातान ताका उपसून दिल्ल्या वेळार प्रॉबब्ली तो भोव बलिश्ट जालो. धर्माच्या वाटेंत, सताच्या वाटेंत चलोंक शिकिल्लो तो जिवितांत चलवल्ल्या वेळार. आनी जिवितांत चलवल्ल्या वेळारच ताजो भितरलो अहंकार मोडलो. आनी त्या देखून आज तो एक भोव व्हड एक संत जावन पावला. सांव पावलो जिवितांत जायते कश्ट ताणें सोंसल्यात. ताजे सुत्रांनी जर तर आमी सांगचें तर सांव पावलो सांगता: हांव जीव धाडिता म्हाका देवान राखला. जायते फावटी म्हाका 30 आनी 9 मार गेल्यात. जायते फावटी सोरांनी म्हाका धरलां. जायते फावटी हांव उदकांत प्रयाण करतना म्हजें शीप रॅक जालां, पाड जालां. पूण देवान म्हाका सोडूना. पूण हर एका कश्टा वेळार, हर एक कश्ट एकाच्या फाटल्यान ताका सांव पावलो खायल्या वेळार बलिश्ट जाल्लो, भोव प्रबळ जाल्लो, जेजू क्रिस्ताक आनी इगर्ज मातेक साक्ष जावन आपलोसो जीव दिल्लो मनीस जावन सांव पावलो. तर तुज्या जिवितांत आनी म्हज्या जिवितांत कश्ट आसात. जर तर आमच्या जिवितांत सलवणी आसा तर उडास धरुया. ह्या सलवणी फाटल्यान भोव व्हड एक लिसांव आसा. आमच्या लागशिल्ल्या कुटुंबाच्यांक, आमच्या इश्टांक परकोसो एक अवकाश आमी जिवितांत चलवल्ल्या वेळार आनी कश्ट आयिल्ल्या वेळार कोण आमकां पाठिंबो दिता, कोण आमच्या सांगात रावता तो जावन आसा नीज इश्ट. त्या देखून मोगाच्या भाव आनी भयणी, तुमकां सर्वांक एक होमवर्क. उडास काडया आज. म्हज्या जिवितांत केन्ना हांव चलवल्लो वा चलवल्ली आनी जेन्ना हांव चलवल्ल्या वेळार कोण म्हजो म्हाका धैर्य दिल्लें, पाठिंबो दिल्लो. हीच जावन आसात बरीं मनशां. आमी बाजीगर जावया, चलवून जेकया. क्रिस्ताची शांती तुमकां समजता.